मडगांव पालिकेन NH66 महामार्ग जंक्शनार राशीनी कोयर हाडून उडयलो। त्या उपरांत बाणावलेकार फुरियोज जाल्ले। थळाव्या आमदारान थळाव्यांनी कागाळी केल्या उपरांत आता हो कोयर मडगांव पालिकेन निवळ करपाक सुरवात केल्या। पूण मुळात ह्या बेजबाबदारपणाक लागून टॅक्स पेयरांच्या पैशांक भुर्दंड बसलो हे कोण पळयतलो? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात की जो गार्बेज जी आसा ही गार्बेज मडगांव म्युनिसिपालिटीन जी बाणावले हांगा घातली, जे बायपासाचे काम चलता ह्या जाग्यार घातले, ती खंय तरी आज काडपाची जे आसा हे स्टार्ट केले कडेन आसा आनी अर्धान गार्बेज जी आसा ही हांगची वेले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर उरलेली व्हरपा खातीर आज फाटल्यान जो जर 6 ते 7 ट्रक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे हांगा येवन आसात आनी ती आनीक थोड्या वेळान हे व्हरतले। हांगा हो जी जागो आसा हो बाणावले पंचायतीच्या ज्युडिरेक्शना येता आनीक हेजे खातीर जेन्ना हांगा घातली तेन्ना हांगा बरोच बोवाळ जालो। लोकांनी हांगा येवन भरपूर त्रास केले मडगांव म्युनिसिपालिटीक आनीक बेगीच्या बेगीन ही गार्बेज तुमी व्हरची म्हणून सांगले आनीक ह्या हेजेर तेणी कोलवा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली। त्याच बरोबर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकच कंप्लेन फायल केली। जी ऑथॉरिटी लागता ह्या ऑथॉरिटी तेणी कंप्लेन फायल केली आनीक हे कंप्लेन फायल करतरे खंय तरी ह्या पंचायतीन बाणावलेच्या पंचायतीन फायनी मारले कडेन आसा मडगांव म्युनिसिपालिटी आनीक तेणी जी कंप्लेन फायल केल्या ती चेअरपर्सन आनीक जो CO आसा हेजे एगेन्स्ट तेणी कंप्लेन फायल केले कडेन आसा। हांगा चिकोल कित्याक उडोवपा जाय आसलो, त्यांचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा थंय व्हरपाचें म्हणजे हे लोकांले पयशे कशे वेस्ट जातात हे तुमकां हांगच्यान दिश्टी पडटा। लास्ट हे लोकांले पयशे आतां हांगच्यान लिफ्ट करपाक कितले खर्च जालो, आतां हे खर्च कोणाचेर घालतले? वयल्यान बाणावले पंचायतीन फायन मारते आनी पयशे फारीक करूंक जाय म्हूण खंय तरी जी ऑथॉरिटी आसा ही खंय तरी सामके नेग्लिजन्स जाले कडेन आसा। तांकां कितें करपा म्हूण तें कळना म्हणूनच असली कामां ते करतात। हेजे खातीर हेचो एक एग्जाम्पल घेवन हेजे मुखार खंय गार्बेज उडोवची न्हय, कोणाल्या प्रॉपर्टी घालची न्हय म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।